सगळीं उबी रावया याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन करुया A19 पेज 9. मिसाची पेर सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो याज्ञिक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो याज्ञिक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया कालवारी बेट नवसरतलो आमी तातूंत वांटो घेवया सगळींचे व्हड तो वांटलो आमी जिवूंक कायदी जावया सगळींचे व्हड तो वांटलो आमी जिवूंक कायदी जावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बायोंत आंतोनीचें समोरमता. भाव भयणीनो, आयज संवसारभर वेगवेगळ्या फिरगोजांनी सांत आंतोनीची परब सेवाधर्मीक उगडास समोरमतात. ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना त्रेझेनाच्या 8व्या दिसाक आमी आसां आनी आयचो केरीत विशय जावन आसा मिसा बलिदान एक श्रेश्ठ अर्पणाची समोरवणी. भाव भयणीनो, मिसाचे भेटेन जेजून बापाक आपलें अर्पण केलें, आख्खें जिवीत बापाक समर्पिलें, तें आमी समोरमता. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकां सगळ्यांक जेजू बरोबर, जेजूच्या समर्पणा बरोबर, अर्पणा बरोबर आमचें जिवीत अर्पूंक कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते पावटी घडये आमी चुकल्या, जायते पावटी देवाच्या हातांत आमचें जिवीत घालूंक, देवाक आमचें जिवीत अर्पूंक भाव भयणीनो घडये आमी चुकल्या, एकामेका पासत त्याग करूंक घडये आमी चुकल्या. बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणी मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाची काकळुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor.
Christa kaklut kon, somia kaklut kon, somia kaklut kon. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, हे मिसाच्या बोलिदानांत आमी किरींत इंतेसां पासत मागतां. जेसन आनी हायसिंता फेर्नांदीस हांचे पासत बाग्योंत आतोनीचे विनवणेन मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची बी मागणी, आमचे हुस्के कोती, आमचें दूख, पिडा, कोश्ट घोडे जायते आमकां मागपाचें आसा. ह्या वेळार ओगेपणान ह्या आल्तारा मुखार हाडून बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन आमी बापाक आमचे हुस्के कोती उबारुया. सर्वेस्परा सासनाचे देवा, तुवें बाग्योन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार, प्रोसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहाब सामारेचो राजा हाच्या राजमाला बोगलेक जेस्रीलांतल्यान नाबोताचो एक धाका मोळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लावंक तुजो धाका मोलो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोलो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक कोत्ता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेस्रीलाच्या नाबोताचीं उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजिबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक आनी कित्याक तूं जेविनाय खायनाय? जेजिबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेस्रीलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुका धाका मोलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो धाका मोलो हांव दिवचो ना. आनी जेजिबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेज्रीलाच्या नाबोताचो मोलो हांव तुका दितोली. म्हणटोच आहाबाच्या नांवान तिणें चीट बरयली आनी तांचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयल्लें आसलें, एक उपास परगट करात
आनी नाबोताक लोकां फुडें बसोवयात आनी ताचे मुखार दोगां कोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणून देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घाल्याय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजिबेलान चिटीचेर बरयल्लें तशें केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां कोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजिबेलाक सांगूंक धाडलें. नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेजिबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो दाखा मोलो तुजे यादीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेज्रेलांतल्या नाबोताचो दाखो मोलो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीट दी, म्हजे राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्टांक तूं लागीं घेयनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. वनीत कोत्तेल्यांक तूं विटेताय, पोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. शुवर्तमानाक आमचीं काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo, Sorvespora, Sorvespora zoizo. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत
जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजे आंगळे व्हरूंक न्याय सोबेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चोलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चोल. तुजे कोडे मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णे मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पडतो महान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सुरवातेक हांव तुमकां सांगतलो ते भाशेन भाग्यो तातोनीच्या त्रेसेनाचो 8वो दीस आनी आयज पवित्र सोबा सांत आतोनीचो सेवाधर्मीक उगडास परब समोरण समोरमता. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचो हो सोबीत विशय जो विचून काडला मिसाच्या बलिदानाचेर आदारलेलो. मिसा बलिदान एक श्रेष्ठ ओरपणांची समोरमणी. इंग्लीश भाशेंतल्यान Eucharist is a self-immolation sacrifice of Christ. श्रेष्ठ ओरपणांची समोरमणी. भाव भयणीनो, जेजू निमाण्या जेवणार जेजून मिसाची भेट घडून हाडली आनी मागीर ताणें आपल्या सिसांक आपल्या धर्मदुतांक अशें म्हणलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. आनी ते मागीर तो जेवणा वेलो उठलो आनी आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो. सुपूर्णायेन ताणें मोग थंय करून दाखयलो. जे मिसान समोरमलें ते भाव भयणीनो सिसाचे पांय धुवन वेव्हारान घालून जेजून दाखयलें आनी मागीर श्रेष्ठ अर्पण कुर्साच्या पलंगार ताणें केलें. टोटल सेल्फ सॅक्रिफायस ऑफ हीज लायफ ऑन द क्रॉस. म्हणजे मिसाचे भेटेक आनी कुर्साच्या पलंगार केल्ल्या योजनाक लागशिल्लो तुटो नाशिल्लो संबंद आसा. आनी तें आमी मिसान समोरमता, तें आमी मिसान हाजीर करता. कुर्साच्या पलंगार केल्लो योद्न जेजूचो आमच्या पातका पासून. आनी देखून भाव भयणीनो, कॅथिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कालच्या दिसाक बी हांवें थोडो भाग तातूंतलो वाचलेलो. हें आमच्या भावार्थाचें पुस्तक. सगळें जें कितें पवित्र सभा समोरमता सत मानता ह्या पुस्तकान मेळटा. त्या पुस्तकान 1364 ह्या अंकार 1364 हे अंकार अशें मेळटा. When the church celebrates the Eucharist, she commemorates Christ's Passover, and it is made present the sacrifice Christ offered once for all on the cross remains ever present. As often as the sacrifice of the cross by which Christ our Pasch has been sacrificed is celebrated on the altar, the work of our redemption is carried out.
कोंकणींतल्यान थोडेंबो अशें आमच्यांनी सजमूक येता. जेन्ना आमी पवित्र सभा मिसाची बॅट समोर उमताव तेन्ना कुर्सार जेजून केल्लो यज्ञ आमी आजीर करता. 2-3 यज्ञ जायनात. तोच कुर्सार केल्लो यज्ञ जेजून आपलें अर्पण केलें बापाक आमच्या पातका पासून, तोच यज्ञ दर मिसाक आमी हाजीर करता. पवित्र सभा इज मेड, द सॅक्रिफायस ऑफ द क्रॉस इज मेड एवर प्रेजेंट ड्युरींग एवरी मास दॅट इज सेलिब्रेटेड. आनी ते पासून भाव भयणीनो, मिसांत आमी तें समोर उमता जें जेजून कुर्साच्या पलंगार केलें आनी आपल्या उगडासा करूंक तें आमकां सांगलें. तें आमी हांगा हाजीर करता. आनी आमच्या दर मिसांत मागीर जेन्ना कुर्साचो यज्ञ जेजून अर्पण केलें तें हांगा आल्ताराचेर आमी हाजीर करता तेन्ना भाव भयणीनो, आमच्या सोडवणेचो वावर चालूच उरता. आमकां कुरपा मेळटा, आमकां बळ मेळटा, आमी ग्रेस्त जाता. फुडें भाव भयणीनो, कॅथिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अशें म्हणटा, द युक्रिस्ट इज अ सॅक्रिफायस बिकॉज इट इज रिप्रेझेंट्स, मेक प्रेझेंट्स द सॅक्रिफायस ऑफ द क्रॉस. देखून कालवाराच्या दोंगरार कुर्साच्या पलंगार जें कितें जेजून केलें तें ह्या आल्तारार दर मिसाचे भेटीन घडून येता. हेब्रावांचे चिटींत आमकां अशें मेळटा 11व्या वेस्परान 12 ओळवीन, क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच यज्ञ भेटयलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला. One sacrifice, not many sacrifices. One single sacrifice on the cross. तो आमी हांगा हाजीर करता मिसाच्या बलिदानांत. Once and for all, एकूच पावटी, परतून परतून न्हय, एकूच पावटी भेटयल्लो कुर्साच्या पलंगार तोच यज्ञ आल्ताराचेर आमी हाजीर करता. फुडें आमकां अशें मेळटा, इन द सॅक्रिफायस ऑफ द मास जीसस ऑफर्स हिमसेल्फ टू द फादर इन ग्रेट सरेंडर. म्हणजे जेजूचे कुर्साचे पलंगार यज्ञ पळय आसा, सॅक्रिफायस पळय आहा, त्याग पळय आहा, तो जेजून सगळें बापाच्या हातान घालून केलो. His whole life is surrendered to the Father, to the will of the Father. आते पासून भाव भयणीनो, जेसेमेनाच्या मोळ्यान जेजून अशें म्हणलें, बापा तुजी खुशी जाल्यार हें पात्र पेल्यान काड. तोरी आसतना तुजी खुशी हांवें मरूंक कुर्साच्या पलंगार म्हजो यज्ञ भेटोवंक हांव तुजी खुशी पाळटलो. I will do your will. तुका जाता जाल्यार हें पात्र काड, पूण तुजी खुशी जाल्यार हांव हें पात्र पिवंक, म्हजो यत्न करूंक, तुजे कुशेक हें हांव करूंक राजी आसा. आनी तें जेजून कुर्साच्या पलंगार केलें आनी तेंच आमी भाव भयणीनो मिसार हाजीर करता. पवित्र सभा. In this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross is continued and is offered in an unbloody manner. म्हणजे थंय भाव भयणीनो कुर्साच्या पलंगार जेजून कोश्ट दूख खोंत निअपराधी मेंढरो कसो आपल्याक व्होपून दिलो आमच्या पातका बसत,
आनी भाव भयणीनो, इसायास प्रवादी कश्टवतल्या चाकरांच्या गितान 50 आनी 30 वेस्परान सांगता ताका विद्रूप, तो विद्रूप जाल्लो, तो मनीस कसो दिसून आसलो. आमच्या पातकांनी ताका आसपास विंदलो. भाव भयणीनो, तेच what has happened on the cross is happening, or we make it present here on the altar. आनी ते पासत मिसांत येता तेन्ना भाव भयणीनो, हे बेश्टें एक डिवोशन कशें न्हय. हिंगा भाव भयणीनो खोल भावार्थ आमी समोर उमता. जें कितें जेजून आमचे खातीर, आमच्या मोगा खातीर कुर्साच्या पलंगार केलें तें आमी हांगा हाजीर करता. आनी ते पासत मिसांत, शिताबेन, मोगान देवान आमचे खातीर जेजू वरवीं कितें केलां तें नियाळून, कसलो यत्न ताणें आमचे पासत केलो तें नियाळून, भाव भयणीनो उपकारी काळजान, दिनवासी काळजान देवाक वाकाणून, देवाची तुस्त करून आमी तो यत्न जिवंक घाराव येता. भाव भयणीनो, सॅक्रिफायस म्हणजे कुर्साचो यत्न इज एन एक्ट ऑफ वर्शीप. जेजून एक थांबोन आसतलें दिनवासनेचें गीत, वाकाणणेचो यत्न कुर्साच्या पलंगार तावन बापाक भेटयलो. थांबोन आसलेलो कंटिन्युअस वर्शीप टू द फादर. आनी तें आमी मिसाच्या बलिदानान करता. जेजू बरोबर आमी बापाक थांबोन आसलेलो वाकाणणेचो यत्न उबारता, अर्पण करता. देखून हिंगा जेन्ना आमी येता मिसाच्या बलिदानान बाराबर येता, पवित्र सभा कशी येता, एका मनान, एका काळजान एक भावार्थ समोरोबूक येता, एक पवित्र सभा कशी आमी येता. सगळ्यांचे कश्ट घेवन, आटे बिटे घेवन, जेजूच्या कश्टांत ते एक करून आमी बापाक एक थांबोन आसलेलें दिनवासनेचें गीत उबारता, वाकाणणेचो यत्न उबारता. ते पासत भाव भयणीनो, खऱ्या मनान, नीज मनान, भावार्थान मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवपाची गरज आहा. भाव भयणीनो, आमकां भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन कोण परी जेजून आपल्याकूच खाली केलो तें आमकां सांगता. दुसरे आवेस्वरान 7 ते 8 वळीन आमकां अशें मेळटा, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन मोरो पर्यंत आनी एका कुर्सार मोरो पर्यंत तो कालतो जावन त्या ओन ओदीक तो लीन जालो. सेल्फ एम्प्टीइंग ऑफ जीसस, टोटल सरेंडर टू द वील ऑफ द फादर. तें करूं मेरेन आमी ओत्मीक वाटेन वाडोना. ग्रीक भाशेन हें सेल्फ एम्प्टीइंग म्हणटा तें केनोसीस. केनोसीस केनोसीस म्हणजे टोटल सेल्फ एम्प्टीइंग. म्हजें म्हणलेलें आनी कांयच उरोना. हांव सगळें म्हजें तें हांव बापाक अर्पिता. आय सरेंडर एवरीथींग, माय वील, माय लायफ, टोटल सरेंडर. आनी भाव भयणीनो, जेजून तें कुर्साच्या पलंगार तावन करून दाखयलें. थंय तान आमकां तशें करूंक बळ मेळटा. आनी तें बळ दिसाच्या दिसाक मिसाच्या बलिदानांतल्यान येता. भाव भयणीनो, खंयच्याय साताचें जिवीत तुमी वाचात,
It's a total self-surrender to the will and providence of God. आमी सांत हातूंनी कितलो मान दिता ताचें जिवीत वाचत. It is a total self-emptying to the will of the Father, like Jesus. जेजूच्या पावलांनी चलून तांणी तशें केलें. साक्रिस्तींक वेता आसतना, ब्लेसड सॅक्रेमेंटान हांगासर वेता आसतना सांत हातोनीची पिक्चर्स आहात, पायनेल आहात. पयल्या पायनेलाचेर आमकां अशें मेळटा, कुर्सार किडायलोलो जेजू आनी सांत हातून कुर्सार किडायलोले जेजूक वेंग मारून आसा. Without the sacrifice of the cross and self-emptying, we cannot grow in holiness. कुर्साक वेंग मारूंक सोदिनात, जेजूच्या योजनाक वेंग मारूंक सोदिनात आनी सेल्फ एम्प्टींग करूंक सोदिनात, स्वार्थ सोडूंक सोदिनात, ती ओत्मीक वाटेन वाडोनात. आमी तर चिटकून रावंक सोदता आमकां आनी आमचे भितर कितें आहा ताका, आमच्या सोभोवती आसा ताका. आमी जेजूचो पूर्णतायेन पाटलाव करूंक शकना. भाग्योन पावलो फिलिपकारांकूच बरोवन आमकां उगडास कोत्ता अशें म्हणून तो म्हणटा आपणाक, म्हज्या कोश्टांनी म्हाका क्रिस्ता सारको जावंक जाय, क्रिस्ताच्या कोश्टांनी म्हाका वांटो घेवंक जाय आनी ताच्या कोश्टांनीच वांटो घेतल्यार म्हाका पुनर्जिवंतपणान वांटो आसा. जेजूच्या कोश्टांनी म्हाका ताचे सारको जावंक जाय. हें तें जेजून कुर्साच्या पलंगारतान आमकां शिकयलां. सेल्फ एम्प्टींग, टोटल सेल्फ कंप्लीट सरेंडर टू द वील ऑफ द फादर. Self-emptying involves pain. Every sacrificial offering, there is atonement of sin done. भाव भयणीनो, दर एका कोश्टाक मोल आसा. पातकाचें बोगसणें आहा. जेजून एकूच योद्न एकूच पावटी भेटयलो आमच्या पातका पासत, पूण जितले पावटी आमी कोश्ट सोंसता, अर्पण करता, सेल्फ एम्प्टींग करता, तितलेय पावटी जेजूच्या एकूच योजनाचो फोळ ताच्या योजनांत आमी आमचे कोश्ट घालता तेन्ना आमकां फावो जाता. सगळे 7 भक्तांक तुमी पळयात, ते कुर्सार किडायलोले जेजूक बोट दाखयतात, ओ कुर्सार आशिल्ले जेजूक वेंगयतात आनी सेल्फ एम्प्टींग कितें तें आमकां शिकयतात. भाव भयणीनो, कॅथिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां फुडें अशें बी सांगता, इन द यूकरिस्ट क्रायस्ट गिव्स अस द वेरी बॉडी which he gave up for us on the cross, the very blood which he poured out for many for the forgiveness of sins. म्हणजे कुर्साचो यत्न जो जालो, ताणें आपली कूड आत्मो सगळें सेल्फ एम्प्टींग, द होल जीजस थंय आमकां सेल्फ एम्प्टींग करता तो मेळटा. तोच उण्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जावन तोच योद्न, तोच आपल्याकूच मोडून दर मिसाचे भेटेन आमकां बी दिता आमच्या पातकां पासून. ते पासून भाव भयणीनो, मीस बेश्टें घेवपाचें न्हय. इट इज द हायस्ट फॉर्म ऑफ वर्शीप, highest form of faith that we keep in the Father, in the Holy Trinity. देखून मिसाचे भाव भयणीनो फकाणां करपाची ना. मीस आमचें जिवीत आनी जिवीत मीस जावंक जाय. भाव भयणीनो, पास्कांची 5वी महास्तुती आहा. पास्कांची 5वी महास्तुती. महास्तुती कितें तें हांवें कालच्या दिसाक थोडें भोव सांगलेलें. पास्कांची महास्तुती आहा 5वी.
हे महास्तुतींत आमकां अशें मेळटा, तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेजू जालो आमची पास्कांची बोली, देखून बापाक किर्ती आनी वाखाणणी फावो. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें, ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. म्हणजे जेन्ना जेजून खुर्सा वयर आपलेंच बलिदान केलें, सगळे आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. फुडें आनी योजना नात. एकूच जेजूच्या योजनान once and for all completed all the other offerings and sacrifices found in the Old Testament. एकूच जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरो वेदी, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. जेजू खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो खोत नाशिल्लो निअपराधी मेंढरो, ताका आमी हांगा हाजीर करता. भाव भयणीनो, कोरिंतकारांक बरोवन दुसऱ्या चिटीन भाग्योन पावलो 5व्या आवेस्वरान 21व्या वळवीन आमकां अशें सांगता, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाच्या प्रमाणीकपण जावचे खातीर पातोक ओळखूंक नासलो, ताका आमच्या पासत देवान पातोक केलो. देवान क्रिस्ताक एके भाशेन पातोक कसो केलो आनी असो ताणें पातकाचो शिराप आपणाचेर घेवन आमकां सासणीक जिवीत दिलें. ताका पातोक नासलें, तो न्यू अपराधी. तरी आसतना देवान आमचे खातीर ताका पातोक कसो करून आमचेर पडपाचो आसलो तो कास्तीचो शिराप जेजून कुर्साच्या पलंगार तावन काडून उडयलो, आपणाचेर घेतलो. तेंच आमी हांगा आल्ताराचेर समोरमता. जेजूच खरो एक योजना भेटयता, खरो याज्ञीक, खरी वेदी, खरो कोत नाशिल्लो बलिदानाचो मेंढरो. ऑल फोर चारूय रियलिटीज इज जीजस हिमसेल्फ. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी तर मिसाच्या बलिदानान येता, वांटो घेता बराबर. कितें आमी सोजमूंक जाय, तिनूच वस्तू हांव तुमचे मुखार दवरतां. 3 things. First, in the Eucharist, the sacrifice of Christ becomes also the sacrifice of the members of his body. म्हणजे भाव भयणीनो, जें बलिदान आमी भेटयता आनी कुर्साचें बलिदान हांगा पवित्र सभा हाजीर करता, त्या बलिदानाचो आमी वांटो. म्हणजे आमी आमचे सुख दूख पिडा सगळे कश्ट घेवन येता जेजूच्या योजनान ते मिसळ करून, ताच्या कश्टान वांटो घेवन आमकां बळ मेळूंक. The lives of the faithful, their praise, prayer and work are united with of those of Christ and with his total offering, and so acquire new value. Christ's sacrifice present on the altar makes it possible for all generations of Christians to be united with his offerings. ज्यो पिळगा येवन गेल्यात, आतां पिळगा आसात, फुडल्यो पिळगा येतल्यो, त्या सगळ्या पिळगाचे कश्ट दूख पिडा, एवरीथींग इज युनायटेड with this one sacrifice ever made present on the altar, the sacrifice on the cross made by Jesus. आणि इतले ग्रेस्त. आनी देखून मीस आमी एक एक पावटी कितले चालते कशें घेता. भाव भयणीनो, मिसान बरी भाशेन वांटो घेवया. मास इज आवर लायफ. देर वी फायंड लायफ एंड मिनींग टू एवरीथींग, एवरीथींग. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, शेवटाक
आमी जेजूची मोडलोली कूड शेवता. जीसस ब्रेक्स हिमसेल्फ दॅट ही मे बिल्ड अस. आनी तो आमकां दिता की आमी वचून एकामेकाचें जिवीत सांबाळूंक, बांदूंक. We have to break ourselves like Jesus, receiving Jesus, that we build one another. तें करूंक आमी घरां येता बॉल घेवन जेजूचें. आनी तिसरे सुवातेर भाव वयलेलो, टोटल सेल्फ एम्प्टींग जावंक जाय आमचें. आमी कितले वस्तूंक चिटकून रावता. Sacrifice is self emptying from our ego, selfishness, our anger, our unforgiveness, our desire for worthless things. We have to empty from all this. Unless we empty from this, this sacrifice will not become meaningful to us. भाव भयणीनो, आयज कितले आमी धरून रावता. गॉड, वी डोंट वांट टू गिव अप. आमी धरून रावता. सेल्फ एम्प्टीइंग इज इम्पॉर्टंट. Self emptying, surrendering to the will of the Father. Surrender your husband, wife, children into the hands of the Father. Surrender yourself. Jesus did it from the cross, surrendering the whole world with him to the Father, our sin to the Father. Let us do it every day when we come for Mass. Surrender ourselves to the providence of the Father. Our arrogance, our stubbornness, surrender to the Father. भाव भयणीनो, मिसाची भेट जेजून कुर्सार केल्ल्या सुपूर्ण योजनाची भेट. ती सुपूर्णायेन जिवंक आमकां सगल्यांक ही जी भेट आमी मिसाची भेटयता, तातूंत कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. आमची मागणी आनी गरजो सगळ्या समर्पणान अर्पणान बापाच्या कुशेक आमी ओरपुया आनी सांगुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी देवाच्या उतराच्या आदारान तशेंच उंड्या आनी धाका सोऱ्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर बावाट दवरून पोरचेक ओत्मीकतायेन वाडोवंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी क्रिस्ती पोरचेक आपलो धर्म पालूंक सोंपेपण दिवंक धर्मा मदें भेद घालिनासतना सगळ्या देव मंदिराची आनी लोकांची राखण करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मिसा बलिदाना वरवीं आमां सोमेस्तांनी जेजूचो मोग अनुभवून आनी तोच मोग आमच्या कुटुंबांनी शिपडावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका.
आयच्या त्रेजनाचो 8वो दीस भेटयलेल्या जेसन आनी हायसिंता फेर्नांदीस हांचेर आनी तांच्या घोराबाचेर बागयोंत आंतोनीचे मोजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. बापा, तुज्या पुता जेजू खातीर आमी तुका दिनवासताव. खुर्साच्या पलंगार आख्खोच ताका तुवें आमचे खातीर दिलो, आमच्या पातकां खातीर दिलो. खुर्सार किडायलोल्या जेजूचे नदर मारून दोर दिसाक मिसाचे बलिदानान वांटो घेवन ताच्या ओरपणान, ताच्या समोरपणान आमकांय वांटो मेळूंक आमकां कृपा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कासी, यादीक पावाच्या हातान कितें वेलीर दवरता. मोजोत मोनी कूर मोजे काळीजानी मोर, मोजो संतोषानी दूर सगळी मोजी जीण घालता. मोजोत मोनी कूर मोजे काळीजानी मोर, मोजो संतोषानी दूर सगळी मोजी जीण घालता. सर्वेस्वरा देवाला मोज्या भावा भयणीनो, मोजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता
ताची शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमी आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit al paranzo, sorves portum. Sorgani sosar polia, tuja voi boca. Un sorghitu casoi, un sorghitu casoi. Un sorghitu ca, soy, un sorghitu ca soy. Sorves poragina vin, et ataca soy, un sorghitu ca, soy, un sorghitu ca soy. Un sorghitu ca, soy, un sorghitu ca soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक. तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट गावन परगोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù novian yetolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù novian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती. तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन झुजे वाज, बागेवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बापान आपल्या पुताक आक्को आमचे खातीर दिलो. बागेवन पावलो आमकां सांगता, गॉड लॅविशली गेव हिज सन टू अस. लॅविशली आक्कोच आमचे खातीर दिलो. आनी जेजून सेल्फ एम्प्टींग करून आपलें आख्खें जिवीत आमचे खातीर दिलें. भाव भयणीनो, जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक जेजू सारकेलें मन, काळीज, भावार्थ, विस्वास दी म्हूण बाराबोर एकामेका पासत मागुया. आमचेय पासत पवित्र सभे पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आरे आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां टाळणींत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमातशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. वो आसा आमचो जेजू, कुर्सार किळायल्लो आनी कुर्साच्या पलंगार तावन आख्खें बापाक समर्पण केल्लो. तो आपल्याकूच मोडून आमकां गोठायेन भरता, बोळान भरता. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळे आमी सुवागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक मेताना आमी गायन घेवया. D5 पेज 49. Disa
주도 예수 지고 다제 지외로고 아와르다 제돌레 암카도 디 예수 두가 볼령 보고 암가 사고이 예수 나와르다 제돌레 암가 두디 예수 두가 볼령 보고 암가 사고이 예수 Sadi Monsha Santiani Nenti Mukta Jesus Chiku Priche Chive Sande Avarta Che Dole Amka tu di Gesù, tu kapolyo Bogu, Amka zagoy Gesù, pavarta che dole, Amka tu di Gesù. Tu kapolyung Bogu, Amka zagoy Jesu. Ista polyong wekli, Mashin sa tingkati, Mukta jivo Jesu. Taci gudar tuku avarta che dole amka tu di Jesu tu kapolong Bogu amka zagoy Jesu Avarta che dole, amka tu di Gesù, tu kapolong Bogu, amka zagoy Gesù. Gresta mode dubli, Gorta mode oso, sogli che storie, deva purgi Gesù, ma varta che dole, amka tu di Gesù. Tu kapolong Bogu, amka zagoy Jesu, pavarta che dole, amka tu di Jesu, tu kapolong Bogu. Amka zagoy Jesu.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, भाग्योंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकोट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान त्यागी मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून बसात. आमचे इगोर्जीचें ऑफिस मिसां दिवंक आनी देणगी दिवंक उक्तें आहा. तेच परी सविनीर शॉप तुमकां कितें घेवंक जाय तें उक्तें आहा. इगोर्जेचे मोजे दाव्यान हांगा स्टेजी फाटल्यान टॉयलेट आसात आनी मागीर हे वाटेनूय आहात. आमच्या सकयल्या पारोकियल हॉल जातूच थंय आहात. तुमी ते वापरचे. कालच्या दिसा कलेक्शन जालां 1,32,850 रुपये. तुमी उदारपणान ही तुमची देणगी बायगोंत आंतोनीक आनी आमचे फिरगोजेक दितात देखून तुमचे उपकार जाले. आनी बायगोंत आंतोन तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. तो तुमकां भरपूर देण्यांनी बोदतलो, कित्याक हें तुमचें अर्पण तुमी बायगोंत आंतोनीक आनी देवाक करतात. आतां मातशें पार्किंग लॉटा वयर कितें सांगूंक सोदता. ह्या दिसांनी आमचें पार्किंग लॉट रिती आहा आनी सगळीं तुमी कारां रस्त्याचेर पार्क करतात. इतली येरादारी करूंक इतलें अवघड जाता. थंयच ही हांगा जंक्शन डेंजरस जंक्शन आनी कितलेच एक्सिडेंट जातात. तुमकां पार्किंग लॉट दिले आसतना तुमी वाटेर पार्क करतात. इगोर्जेन फाब्रिकान रस्तो आपलें बाट दिला, रुंद केला आनी हांव आनीकूय दिवंक सोदता, आनीक रुंद करूंक तो. पूण रुंद करून तुमी तर पार्क केलें. कित्याक उपकारलें आमी रुंद रस्तो करून तुमचें पार्किंग थंय करतात जाल्यार तुमचें पार्किंग तुमी पार्किंग लॉटान करचें. काल कितें जाल्लें आमी तें सारकें केलां. आनी पार्किंग लॉटान पार्क करता इतली सेल्फीश एक मुळ्या कास्ताची मदेंच पार्क करतात. तुमी पयलीं येतात ती फुडें वचूंक जाय ना, आमकां बेगीन वचूंक जाय. ओय सगल्यांक वेळ जाता. सो मोदें मोदें पार्क केलें मागीर दुसरो येता तो पार्क कसो करतलो. तुमी मोदेंच पार्क केलें जाल्यार हें कॉमन सेन्स इज नॉट व्हेरी कॉमन. एटलिस्ट यू शूड हॅव द कॉमन सेन्स. अरे दुसऱ्याक हांव ब्लॉक करता ना, हांव जालो. हेंच तें आयज पळय आमी नियाळ्ळां सेल्फ सॅक्रिफायसींग. आमी तरी मिसांत वांटो घेता, पूण मिसांत कितें जाता ताचो सेल्फ सॅक्रिफायस आमी आमच्या घरा लागीं समाजांत करिना जाल्यार हें डाडा फो. इट्स अ फ्युटायल एक्सरसायज, ऑल इन वेन. इफ वी आर नॉट प्रॅक्टिसींग वॉट वी हियर हियर. इतलीं आमी सेल्फीश, क्रिस्तांव सेल्फीश, आमी इतलीं सेल्फीश जालीं. मातशें पूण अक्कल ना आमकां रस्त्यार पार्क करूंक आनी कशें कशें पार्क करूंक. उजार करात तुमचो बेजो, मुठ्ठीभर बेजो तो उजार करात. सारकें दुसऱ्याक पयलें दियात प्रेफरन्स. हेंच करतात तुमी हांगा इगोर्जेन येतात फाटल्यान बसूंक सोदतात, फुडें येनात. कितलेंय सांगलें सकाळीं हांवें मागीर दोग चोग जावन उबी आहलोय तांकां बसूंक लायलीं फुडें येवन. आमचे दोग कोंफरात भाव तांकां सांगोत आहात. हांव पळयता हांगासून ना आसूं आमी रावता. कसली वागणूक बरी न्हू आमची. हांगासर सांतांतोनीक आमी भेटूंक येता. सांतांतोन कितलो दोयाळ मोवाळ आयकुपी. आनी आमी तर आमच्याच वाद्याचीं जाता, बुदवून जातल्यो आमी. तशें करचें न्हय. तुमचे कडेन मागता बरे भशेन दुसऱ्यांकूय आदार दियात आनी तुमी बरे भशेन वांटून घेयात. तुमचें पार्किंग रस्त्यार करचें न्हय, पूण सकयल पार्किंग लॉट
पावना जाल्यार हांव आनीक वाडोवंक सोदतां तें पेवर्स घालून, पूण जावंक ना. सगलें म्हजें मन पावता आतां पावना. ते पासत मातशें चोत्राय दुरात. पार्किंग बरे भाशेन केलें, तुमकांय भायर सरूंक बरें, दुसऱ्यांकूय पार्किंग करूंक बरें. जाल्यार तुमी जोण एकलो म्हाका भायर सरूंक जाय, हांव हिंगाच पार्क कोत्ता आनी सगल्यांक ब्लॉक कोत्ता, तशें ना. आनी हांव जाणा एकूच रस्तो आहा देंवपाक आनी चडपाक, हांव 2 करूंक सोदतां, एक एंट्रन्स आनी एक एक्झीट. पूण आदीं केल्लें आहा तें हांव सांबाळटां, पूण फुडाराक 2 रस्ते आसतले, भितर सरपाक भायर सरपाक. पूण तुमी माणसुकेन पार्क करचें. तुमी शिकलोलीं मनशां, तुमी अनपड न्हय, शिकलोलीं मनशां, कल्चर्ड पर्सन्स, आनी ते पासत हांव तुमकां रिस्पेक्ट कोत्ता. हें तुमी मातशें मानून घेवचें. सांगता तें सगल्यांच्या बऱ्याक. आनी देखून आमी हिंगा पार्क करिना, कित्याक तुमच्यो गाडयो येतात, दुसऱ्यांच्यो वेतात, जायना ते हांगा. ते पासत आमी थंय केलां. ते पासत तुमी पार्किंग स्लॉटाचें सगलें मांडून घेवचें आनी बरे भाशेन दुसऱ्यांकूय आनी तुमकांय बरे भाशेन सेल्फ सॅक्रिफायस, गिवींग अप एवरीथींग ऑफ युअर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर्स, हें तुमी करूंक. जेजून सांगलां तुजें आंगोश मागता तुजो जुबोय दी, सगलें दी. इतलें आमी हे भाशेन हो सॅक्रिफायस असलो, तुजें आंगोश मागता आंगोश लगून दी. सेल्फ सॅक्रिफायस ऑफ जिजस क्रायस्ट आमी हांगा कोत्ता, तो वेव्हारांत घालूंक जाय रोखडोच. उबी रावया. हो दिमी घालात, तुमी दिमी घालता जाल्यार दिमी घालात. बायगेवंत आंतुनीची विणोवणी मागूंक मागणें. बायगेवंत आंतुनीची विणोवणी मागूंक मागणें. बागेवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणोवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवंत आंतून निर्मोळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मोळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. बागेवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुजी गरज बागेवंत आंतुनीच्या फुड्यांत घाल. ओरचोऱ्यांच्या बागेवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोंती कोर. आमेन. संसार बोर्देस लोक ताका करतात नमन. आयच्या दिसा जोडून घेतलो संतोसा सगल्या व्हडतो मान. भागिवंचो धर्मे मोडयाद आसलोलो, चूक नासलेले जिनमान सुगेन जियेलो. ताची कुडी फूंक
तुका वेळाक दिवपाचो श्रेष्ठात मोताचो ताच्या उजपुऱ्यांचा पारपाट पोरचेच्यो कुडी बोली वेदांतूय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सुतेकाल आसलेल्यो नव्यान दूर जाल्यो ही सोबा हांगासून करता गायोना ताच्या मनान सोयताक चेताणें सोडला ताच्या बागी वोन मागण्यान मेळूंक आमकां धीरता मोन आसतना सालामोदी पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सदरीर बसलोलो पोरसोलना तो संसार चलयता तो तेच जावनूय एकलो आमचे पासोत माग बागिवून तांतून आमकां फोव जावच्याक जेजू क्रिस्तान बसायला ते प्रार्थुया सर्वेश्वरा सासनांच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बागिवून तांतूनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसतल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदां काल Tony, oțuriacea boca, Portugal sotu onot mortoda, Tușa crontar kelta boca, Baruch Jesu rayan soraza, Tușa crontar kelta boca, Baruch Jesu rayan soraza, Cristawace shastru kore, Recuntuve da condile, Cennadoria de precar chele, Maslin vor soronte aicole, Cennadoria de precar chele, Maslin vor soronte aicole, Nevorosau Oșa vera, Man bogdai tu sorgarajan, Amce pasun mag tu bogda, Atani amcia mornacia velar, Amce pasun mag